मुळगांव नांदोडा बायपास रस्ते कुशीक शिवलकर वाडो वाठारात रस्ते कुशीक आशिल्ल्या गॅरेजीत दुरुस्ती खातीर दवरिल्ल्या दुचाकीक कोणी तरी उजो घातलो। दुचाकी जाळपाची ही घडणूक शुक्रारा राती 10:30 वरां उपरांत घडल्या। दुचाकी नेमक्यो कित्याक लागून जाळ्यो हें अजून कळूंक ना। ह्या विशीं गॅरेज चलोवपी मेकॅनिकान दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। शेनवारा दनपारा पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामा केलो। ह्या प्रकरणात एका थळाव्या दुबावित तरणाट्याक पुलिशेन ताब्यात घेवन चौकशी सुरू केल्या। काल रातचे कोणतरी उजो घातला, एक करिश्मा, एक पल्सार, एक लिओ आणि एक सुजुकी समुराय आणि एक स्प्लेंडर। हे दोन गाडी सारखे सोपले आणि ते गाडी ये गॅरेज तुझे माझी आणि 4-5 पुढचे आले ते नाच झाले। ह्यात ना ते फक्त इथले दूर आणि साधारण लॉस कितलो जातलो? लॉस 2 लाख सुमार जातले टोटल करपाक सारखे करपाक गेलेले। अच्छा, पोलीस कंप्लेंट केल्या न्हू? हय केल्या, पुलीस कंप्लेंट जाला। ते भुरगे कोण कोणाक आतां ते पळयतलो ते आतां हे करपाक म्हणजे कितें तरी करपाक म्हणटा ते पंचनामा करपाक येता आतां पुलीसवाले। आतां फोन केला म्हाका। पण राती कितल्यांक सुमार? 11:30 सुमार। पण हे आता ही गॅरेज कितली वर्सां जाली हांगा? 2 वर्सां। म्हणजे अशें केन्ना हे मुळगांव न्हू शिवणगांव। पण अशें केन्ना जावंक ना? ना ना ना, तेन्ना हमेशा गाडी आसता, केन्ना कांयच जावंक ना। पयलीं फावट रस्तो गेला हांगा वयर नांदोडा थंय आमचे शॉप आहा कार्पेंटरी सायटीकूच हांगा आमचे एक मेकॅनीक आहा दिपक म्हणून। जेन्ना आमी हांगा 8 पावले तेन्ना अशें कळ्ळें की राती हांगा 11 सुमाराचे की तेजे सकयल गॅरेजीक म्हणजे सगळ्यो गाडयो एक 4-5 गाडयो सुमार टोटली जळयले। म्हाका दिसले दोळ्यांनी। मागीर येयलो मालक गेलो तेन्ना कळ्ळें की कोणी तरी तो उजो घातलो आणि ऑलरेडी ताका अरेस्ट केला असं म्हणजे सांगलें। ऑलरेडी पळयल्यार जाल्यार भरपूर तेजी नुकसान जाल्ली आसा, भरपूर डॅमेज जाल्ली आसा। अशें घडपाक जायना। तेन्ना कठोरची कठोर अशी जेंच्यांनी कोणी हें केला जेंकां जी कठोर कारवाई पुलिसांनी करची आणि ताका एक नुकसान भरपाई तेजी, जेणे करून ही गाडयो आहा त्यो दुसऱ्याच्यो सर्वसामान्य आपले हांगा पोट भरता दिसवडो असो करून म्हणटा येता। इतलो व्हडलो आतां जो डॅमेज जाल्लो आसा, इतलो व्हडलो खर्च जाल्लो आहा, मोठ्या प्रमाणात खर्च। एक 5-6 गाडयो गेल्यो म्हटल्या उपरांत एक 5-6 लाख रुपया तेजे ते हे गाडयो जावपा खातीर खूब कठीण आहा। तुमी पळयल्ले आहात। तेन्ना आमी बी मागता सरकारा कडेन की शक्य मुख्य करून ताका सुद्दां कितें जे हेल्पर आहा ते जावन ताका परत उबो रावपाक ताका दिवची। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।